येवकार हांव जवाहर बर्वे सुरवे गायच्यो हेडलायन्स। 8 दिसां भितर करात स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय नाजाल्यार आमकां तोंड दिवपाक रावात तयार। नगरसेवक आमोणकाराची मडगांव मुख्याधिकाऱ्याक शिटकावणी। हॉस्पिसियो हॉस्पिटल नवे जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलें बरी गजाल, पूण कोविड वॉर्ड बंद करून केली चूक। शॅडो कावन्सिलाचे मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर आंदोलन। 25 आनी 26 वेर सुकेच उरतले गोंयचें वातावरण, पूण 23 आनी 24 तारखेक मात गडगडा सयत घसघसतलो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। भुरग्यांच्या शिक्षणाविशींच्या सरकारी घाळपणाचें आनीक एक उदाहरण मुखार आयलां। मडकयच्या अडण वाड्यावेली बालवाडी आनी मुळावे शाळेक तेंकोन मसुंडी बांदपाचो पराक्रम चल्ला। बालवाडी आनी शाळे कुशीक मसुंडी बांदपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। नियोजन नासले काय सरकारी कामां कशी जातात हाच्यो देखी आदी आमी पळयल्यात। आतां एक नवें प्रकरण मुखार आयलां। मडकय अडण गांवांत बालवाडी आनी मुळावी शाळा चलता, पूण कोविडाक लागून बालवाडी बंद आसा तें पळोवन बालवाडीक तेंकोन मसणभूंय उबारपाचें काम नेटान चल्लां। थळाव्यांक कितेंच खबर नासलें, पूण कांय एनजीओंक बरोबर घेवन तांणी वस्तुस्थिती जाणा जावन घेतली आनी आपलो विरोध दाखयलो। थळाव्यांचे बरोबर समाज वावुरपी तारा केरकारान एकूण प्रकाराचेर उजवाड घातला। पळयात। मडकय न्ही अडण म्हणून वाडो जो आसा त्या वाड्यार न्ही एक बालवाडी आसा आनी प्रायमरी स्कूल आसा आनी तेका तेकून न्ही मसुंडी बांदपाचें काम चालू आसा। तेणें न्ही कंप्लेन ऑलरेडी केल्ली आसा। कंप्लेन करून गांवच्या वाड्यावयल्या लोकांनी सगळ्यांनी सायनी मारून न्ही कंप्लेन केल्या हांगा सेक्रेटरी सरपंचाक। हे पळया तुमी अशी ही बालवाडी तेकून आसा आनी इस्कॉल आसा थंयसर आनी ही अशी मसुंडी बांदता आनी ह्या सायडीन सगळे वाटेन चारी वाटेन वाडो तो आनी त्या वाड्यार बाकीच्या वाड्यांचे सोडून मेळटल्या, पण एक बालवाडी आनी एक प्रायमरी स्कूल आसा तेका तेकून मसुंडी कशी बांदपाक जाता, कित्याक बांदपाक जाता? आनी हे कोणाचे प्रोजेक्ट म्हटल्यार जिल्हा पंचायतीचे प्रोजेक्ट अशें म्हणटात, पण ते कित्याक लागून जाल्यार कोणूच कांय सांगिना। मसुंडी बांदपाचें काम चालू दवरला, मामलेदार तेजेर कांय करिना, सरपंच तेजेर कांय करिना। ते वचून येवन मेळोन पळयता। आज हांव प्रत्यक्ष वचून तांकां पळयलें, थंय पळयलें जाल्यार फाल्यां ते भुरगीं जी बालवाडीची आसा प्रायमरीची तरी एक 5-6 वर्सांची आसतली, प्रायमरीची 3 वर्सांची भुरगीं ती भुरगीं थंयसर बॉडी जळटा आसतना तेंच्यांनी कितें पळोवप? वास कितलो वायट येता तुमकां खबर आसा बॉडी जळयतना। त्यान भायर तकली फुट्टाना बी कसो आवाज येता तो तुमकां तोय बी खबर आसा। इतले सगळे आसतना अडाणी मनीस केल्ल्या भशेन ते थंयसर हे मसुंडी बांदता। आमकां आमची रिक्वेस्ट आसा की ते स्टॉप करचे आनी खंय तरी दुसरे कडेन वचचे। आमच्या गोंयांत न्ही पयलीं पासूनच गांवांत भायर मसुंडी आसताली, आज पळयलें जाल्यार गांवांनूच मसुंडी आसा। बरें लोक थंयसर रावपाक येयले आतां म्हणटा तरी सुद्दां जाल्यार ती मसुंडी पयलीं काय हें काम चालू नासलें तेजे मसुंडीची, ती अशी नासली, कोणूच ते जळयनासलो। आतां सडनली जिल्हा पंचायतीचे पयशे येयल्या कारणान ते बांदपाक चालू केलां। आनी हे कित्याक? आमचे MLA कडेन रिक्वेस्ट आसा, मडकयच्या MLA सुदीन ढवळीकरा कडेन रिक्वेस्ट आसा की हेका पर्सनी वचून तूं पळय आनी तुका खरेंच थंयसर कितें रॉंग दिसता जाल्यार ते स्टॉप करा, लोकांक आदार करा की अशी बॉडी जळोवन ल्हान भुरग्यांक आमी कितें दाखयता? थंय भोंवतली भुरगीं आंग काडटली आनी कितें जातलें फाल्यां लोकांच्या भुरग्यांक? तुमी थंयसरली ती स्कॉल बंद करूंक सोदता, ती बालवाडी बंद करूंक सोदता म्हणून ती तुमी मसुंडी हाडल्या जाल्यार ते तरी सांगा, तशें करून तरी हें करा। म्हाका सांगा, जिल्हा पंचायतीन जेन्ना हे रेजोल्युशन पास केलें की थंय आमकां एक मसुंडी बांदपाक जाय, कोणूच एक आर्ग्युमेंट कोणेच पंचायतीतून जिल्ह्यात चौकशी केली ना, कोणूच येवन पळयलो ना, त्यांचो इन्स्पेक्टर आहा तेणे पळयले ना। बालवाडी आनी मुळावे शाळे भायर वाठारांत 14 घरां आसात, तांकांय ते विशीं खबर नासली। तांणीच मसुंडेक हरकत घेतल्या। थळाव्या लोकांनी हे मसुंडेक विरोध आशिल्ल्याचे थळावो आमदार सुदीन ढवळीकार, मडकयचो सरपंच, मामलेदार, BDO, ह्युमन रायट्स डेव्हलपमेंट आनी शिक्षण संचालनालयाक ते विशीं कळीत केलां। आमदारान ताबडतोब हातूंत हस्तक्षेप करचो अशें तेंच्यांनी मागलां। 14-15 जाणांची घरां आसा अशी खुशी, त्यान भायर प्रायमरी स्कूल आसा, बालवाडी आसा आनी अशा जाग्यार ही मसुंडी येता।
आमकां ती 14 घरांची तरी वेगळी गजाल, त्यांच्या घरान जाणटी नेणटी आसतली. भुरग्यांक तुमी आतां इस्कॉला कडेन सामकी तेंकून आसा, त्या भुरग्यांचे तुमी कितें करतले तें आमकां सांगपाचें. जिल्हा पंचायतीन जरी केला जावं त्या सरपंचान जरी केला जाय, हांव गेल्ले तांकां मेळपाक म्हाका ती मेळूना, जाल्यार तेंच्यांनी त्या भुरग्यांचो कितें उपाय केला तें आमकां सांगूं न्ही. आतां तुमचो डिमांड कितें तुमचो? आमचो डिमांड त्या जाग्यार बालवाडी जाग्यार स्कॉलाच्या भुरग्याचे हितून ती मोसुंडी आसची न्ही, तेंच्यांनी बांदप न्ही. तो पयसो वेस्ट करून लोकांच्या भुरग्यांच्या लोकांक हेल्थाक तुमी त्रास करून दवरता, आनी कांय ना. गोवा 365 खातीर मडकयच्यान कृष्णा नायक. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेकायदेशीरपणान स्क्रॅप यार्ड चलोवप्याचेर कारवाय करिनात म्हूण खारेबानावयले लोक आनी नगरसेवक महेश आमोणकारान मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसाक घेराव घातलो. स्क्रॅप यार्ड चलोवप्या कडेन वेवसाय परवानो ना, 8 दिसां भितर प्रश्न जाग्यार घालात जाल्यार लोकांचे कारवायेक तोंड दिवपाची तयारी करात, आमोणकारान सांगलां. स्क्रॅप यार्डा भोंवतणच्या वाठारांत कोयर सांठोवन रावला. ह्या कोयराक लागून लोकय वाजेल्यात. कोयराक लागून सुणी आनी गोरवां हांगा एकठांय जावपाक लागल्यात. देखून थळाव्या लोकांक चडच त्रास जावपाक लागला. हे विशीं थळाव्या लोकांनी नगरसेवक महेश आमोणकारा कडेन कागाळ केल्ली. महेशान ही गजाल पालिका मुख्याधिकारी आनी नगराध्यक्षाच्या कानार घातिल्ली, पण अजून मेरेन कारवाय जावंक ना. हांवें मरे 24 तारखेक ऑगस्टाच्या 24/8 ऑगस्ट न्ही, ऑगस्टाचे हे तारखेक हांवें तुका एक स्क्रॅप अड्ड्याचेर हें दिल्लें, तुमी जाणा आसतलें, कंप्लेन दिल्ली काही टोटली इलिगल म्हणून, कळ्ळें तुका न्ही. पूण ते स्क्रॅप अड्ड्याचे प्रॉब्लम कितें आसा, तो ते स्क्रॅप आसतना गार्बेज पडटा म्हणून हांवें प्रॉब्लम आसा म्हणून सीओ कडेन कंप्लेन दिल्ली. जाल्यार हाजेर एक्शन म्हणटा ती कांयच घेवना, जाल्यार नोटीसू काडूं नाका. पूण हांव म्हणटा इलिगल आसा तुमी नोटीस काडना, कितें आसा त्या जाग्यार इलिगल आसा तें बंद करा ट्रेडींग तुमी. तांचो इन्स्पेक्टर गेल्लो सांतू म्हणून, तो म्हणटा सांतून खंय रिटर्न बरोवन दिलें ताका क्लियर की ताका ट्रेड लायसन्स ना म्हणून. ट्रेड लायसन्स ना तुमी एक्शन घ्या, एक्शन ना कांय ना वयल्यान तो बिझनेस आनी फूल स्विंग चालू आसता तो. पूण त्या सीओन तर म्हाका डायरेक्ट सांगलें, कळ्ळें तुका, हांव एलिगेशन करना तेजेर. तो म्हणटा वी आर अंडर प्रेशर म्हणून. कसलो प्रेशर तर तांच्यान सांगतो न्ही, सांतू म्हणटा अंडर प्रेशर म्हणून. मागीर प्रेशराचेर तुमी जर म्युन्सिपालिटी चलयता जाल्यार आमचे कॉन्सिलराचो फायदो काय ना, आमकां लोकांक त्रास जाता. हे सगळे लोक आतां 2 म्हयन्या नंतर काल म्हाजे कडेन आयल्यान ते विचारपाक लागले स्क्रॅप तो कित्याक काडनाका म्हणून. तो काडना जाल्यार एटलीस्ट बंद तरी करा अंदाजे. त्या गार्बेजूय बंद जातले. आमी बरें सिमेंट घालून बरें सोंपे बीन घालून लोकांक बसयता ते सायडीक ते नाल्यार. हेजे हांव तुमकां सगळे सहकार मरे प्रेसा कडेन मागता, खंय तुका असलें जावपाक जायना. खंय इलिगल तुका अड्डो घालतले आनी आमी सोंसून घेतले ते जावचें ना. आमी एक आनी 8 दिसाचो टायमींग दिला सीओक, सगळ्यांनी दिला मरे, सगळ्यांनी दिला आमी. एक्शन घे फुडलें एक्शन कितें जाल्यार आमी रस्तो बीन आडयतले ना जाल्यार हांवें अरेस्ट केलें चलता म्हाका. नगराध्यक्ष तर सामकोच अनफीट आसा, महेश आमोणकाराचो आरोप. ह्या स्क्रॅप यार्डाची पळोवणी करपा खातीर खंय महेशान ताका 3 फावटी आफयलो, पूण तेणें कानामनार घेतलें ना. नगराध्यक्ष म्हणटा तो ऑक्युपन्सी दिवपा पुरतोच मर्यादीत आसा. नगरसेवकांक विश्वासात घेतले बगर तो कारभार चलयता, अशें महेशाचें म्हणणें. आनी हे सीपीकूय बीन दिले. सीपी जाणा, सीपी काय करना. सीपी वता फातोडा कितें आहलें ते सायडीन धांवलो तो. आमचे 3 फावटी ताका इन्स्पेक्शन आपयलें तो येना चेअर पासून. हांव सांग टोटली अनफीट. तो फक्त कितें ऑक्युपन्सी कोणा दिवपाची ती पळयता आनी कितें आसा ती पळयता, आनी काय पळोवपाना. कॉन्सिलर म्हणटा विश्वासान घेना तो. आतां चीफ ऑफिसरा कडेन सगळ्या घेराव घालून तेच सांगला आमकां कितें तें क्लियर कर, एक तो अड्डो काड ताजो ताका नोटीस काड म्हणून. पालिका निरीक्षकांनी स्क्रॅप यार्डाची पळोवणी केल्ली. पालिका मुख्याधिकारी सांगता आपूण परतून एक फावट चवकशी करतलो. कारवाय जायना अशी ना, पूण रेकॉर्डय तपासचें पडटलें न्ही, मुख्याधिकारी सांगता. एक स्क्रॅप यार्ड आहा तो इलिगल म्हणून. सो वी हॅव टू चॅक द रेकॉर्ड्स नो आता येयला काय पयला आहा तो, आनी वेदर ही इज इलिगल ऑर इलिगल. As per my knowledge, there was a direction from the government that all the scrap yards should be shifted to some industrial areas. So I have to make inquiry into it. त्याच्यामध्ये 2 महिने झाले कंप्लेंट दिला म्युन्सिपालिटी, अजून काय ऍक्शन नाही ना म्हणतात. Action झाला जाता ऍक्शन. All the report has been collected. Notice has been to be issued. आता ते नोटीस कित्याक केला ना ते ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. थानांच्या कॅन्सराबरोबर झुजत जीएमसीत कांय जाणांनी नवी जीण वेंगा आयल्या. ह्या पेशंटांचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आयज भोवमान केलो. राज्यांतल्या कांकराच्या उपचारांनी अजून बरीच सुधारणा जावपाची आसा. कॅन्सर ट्रिटमेंटा खातीर कांय जाण अजूनय भायल्या राज्यांनी वयतात. राणेन खंत उक्तायल्या.
थानांच्या काकराच्या दुयेंता झगडून नवी जीण मेळिल्ल्याचो भोवमान करपाच्या कार्यावळीत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो. गोंयांत काकराचेर उपचार करपाची तांक सुदारपाची गरज आसा. सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांचे वेगळेच उक्तावण जावपाचें आसा. अशें आसले तरी ह्या विभागात प्रशिक्षीत दोतोरांची गरज आसा. थानांच्या कारक कडेन यशस्वी झूंज दिल्ल्याची ताणें तोखणाय केली. I would like to tell all the people present here, all the our today guests today, our cancer survivors and also our doctors, that we have tied up with HLL so that we are able to equip Goa Medical College and bring it to a different level. I thought there should be no controversy surrounding decisions that we take. All our diagnostics are going to be monitored and operationalized by HLL. Whatever high-end testing we want to do, we are going to do through HLL. We are also going to have a hub and spoke model where we will have CT scans and other things provided at the district hospitals through HLL. Cardiac lab which is being set up in South Goa District Hospital will be procured and by HLL. But there is a certain price as per the CGHS rates which we need to pay them, which we will pay them. So that I think the deal will work out with modality. Wednesday is a function already cabinet has approved. Ultimately what we want to do is to see that in the state of Goa that we have diagnostics available at the doorstep of the people. We got the super specialty hospital up, and now I think by now December we will be inaugurating the super specialty hospital. But super specialty hospital just inaugurating is not enough. To get good doctors attached also to that hospital is very important, who will handhold us to start new specialties in that hospital. In addition, this cancer hospital also will help us in preventing people from going out from Goa to different other parts for treatment. So this is how we want to take things forward. I would like to thank Kanupama Bolkar for having agreed to start and coming and joining us here in Goa Medical College. I think she's got a lot to still achieve and still do and try to save more lives. And ultimately, as a state government, we will continue to our policy of providing free medical care and whatever we can do, high-end medicines onwards to whatever is required to save the lives of the patients. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान श्यामचारी. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतलो कोविड वॉर्ड बंद केला. त्याचो निशेध म्हण शुक्रारा मडगांवच्या भायर शेडो कावन्सिलान हॉस्पिटला भायर आंदोलन केलें. हॉस्पिसियो हॉस्पिटल नवे जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले ही बऱ्याची गजाल, पूण कोविड वॉर्ड बंद करप समान न्हय. मिडिये कडेन उलयतना सावियो कुतिनोन सांगलें. कोविड वॉर्ड बंद केलो म्हण मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान हातात निशेधाचे तकटे घेवन आंदोलन केलें. कोविड वॉर्ड कित्याक बंद केलो हाची तांकां जाप जाय आशिल्ली. तसो प्रस्न तांणी थंयच्या अधिकाऱ्यांक विचारलो, पूण कोरोनाचे दुयेंती येवपाचे कमी जाल्ल्यान खंय कोविड वॉर्ड बंद केलो अशी तांकां जाप मेळ्ळी. म्हटल्यार पॉझिटिव्ह पेशंटांचो भार दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक पेलो ना असो हाचो अर्थ घेवचो काय? कुतिनोक प्रस्न पडला. आयज आमी एसेंबल जावपाक कारण म्हळ्यार कितें की हांगा जो कोवीड हॉस्पिटल जें आशिल्लें, कोवीड फॅसिलिटी जी आशिल्ली कोणाकूय एडमिशन घेवपाक, कोवीड इन्फेक्टेड केस आहा तांकां, ते हांगा बंद जाल्लें आसा. आनीक सपोज कोणाकूय एडमिशन जाय पडटा कोवीड इन्फेक्टेड पेशंटाक जाल्यार ताका GMCन वचपा पडटा. सो आमचो एक डिमांड आहा कितें की आमी समजतात केसीस कमी जाता, पूण तेजो अर्थ हो न्ही की जे कमी पेशंट आसा ताका इतले पयस ट्रॅवल करपाक. सावथ गोवा सांगपा म्हळ्यार हांगा ना जाल्यार एटलिस्ट ESI हॉस्पिटलान एक युनिट वा एक वॉर्ड फॉर कोवीड एडमिशन कोवीड पेशंट्सांक दवरपाक एकदम गरजे आसा. सो आमी हो इश्यू हायलायट करपाक हांगा मुखार सरले आसा आनी आमचो डिमांड जावन आसा की एक वॉर्ड कमी बेडाचो जावं पूण एक वॉर्ड हांगा रिजर्व करून दवरचो फॉर कोवीड. आमी GMCन जेन्ना आयली म्हज्या मावाक घेवन हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तेन्ना तांकां एडमिशन करपाक ते हांगा घेनात पेशंट म्हणपाक लागले तुमकां डायरेक्ट GMCन व्हरपा जाय. तेन्ना आमी सांगलें ना, दिगंबरान फोन केला म्हणलें आमकां आनी तेणी घे म्हणून सांगलां म्हणून. सो आतां तांकां सांगलां हांगा स्टेबल करतले आनी GMCन धाडटले. बट हें सामकेंच वायट आसा, कित्याक अशी जर परिस्थिती आसली आनी 90 years ओल्ड मॅन सिनियर सिटीजन तो ताका ट्रॅवल करपाक जायना, आतां बेडार न्हिसपाक ताका जायना, तरी ताजी हालत ही आसा कित्याक देर इज नो प्रोविजन एंड नो प्रॉपर सिस्टम हियर इन साऊथ गोवा. साऊथ गोवान हें आसपा जाय आशिल्लें एक कोविडाचो वॉर्ड आनी एक स्पेशली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तळावलेचे राज्य पावण्यावेले रांगोळी सर्तीत सूरज केरकारान बाजी मारली. सोबीत सुंदर रांगोळी चित्र रंगोवन त्याने पयलें इनाम आपल्या नांवार केलें. बिरेस्तार जाल्ले सर्तीत वट्ट 18 रांगोळी कलाकार वांटेकार जाल्ले. सर्तींतले 2501 रुपयांचे दुसरें इनाम भुमेश नायक जाल्यार तिसरें 2001 रुपयांचे इनाम गौतम उडेकाराक फावो जालें. बिरेस्तारा महालक्ष्मी युवा संघ हे तळावली फोंडेचे संस्थेची राज्य स्तरावयली रांगोळी सर्त जाली. तळावलेच्या महालक्ष्मी कला मंदिरात घडोवन हाडिल्ले 39वी सर्तीक कलाकारांचो बेस बरो प्रतिसाद लाभलो. सूरज केरकाराक पयलें इनाम फावो जाल्लें आसलें तरी हॉलांत भोंवल्या उपरांत पळोवपाक मेळ्ळी ती विविध रंगांनी कल्पकतायेन नटिल्ल्या रांगोळीच्या आविश्काराची रंगरंगियाळी सुंदर सोबीत माळ. मोहन गावडे आणि हेर मानेस्तांची हस्तुकी जैतवंतांक इनामां भेटयली. महालक्ष्मी युवक संघ ही संस्था कितलीशींच वर्सां जालीं वेगळे वेगळे उपक्रम घेता. तातूंतलोच हो एक भाग. ही जी आमची रांगोळी स्पर्धा आसा हाका 39 वर्सां पूर्ण जाली. ही आतां चलता पळय एक 39 मदीं कोविडा लागून एक वर्स आमकां घेवंक मेळ्ळें ना. सो महालक्ष्मी युवक संघाचो उद्देश इतलोच आसा नवे नवे कलाकार तयार जावचे. ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा. तेच बरोबर आमी महालक्ष्मी युवक संघान असो सुसज्ज असो आमचो हॉल आमी केल्लो आसा. जी लोकां आमच्या गांवच्या लोकांक हाजी हॉलाचेर तळावले कमतरता आसा आमी हो कमींतल्या कमी रेटीन म्हणटा तसो हॉल आमी उपलब्ध करून दिल्लो आसा. महालक्ष्मी युवक संघ ऑल इंडिया एकांकिका स्पर्धा आयोजीत करता आनी रोखडेच ते आमी फुडल्या डिसेंबर म्हटल्यार आमी मिटींग घेवन आमची मुखाल्ली डेट ठरयतले. तेन्ना हांव सगळ्या कलाकारां कडेन मागतां तुम्ही पार्टिसिपेट जावचे आनी आमकां सहकार्य करचें. गोवा 365 खातीर तळावलेच्यान कृष्णा नायक. 25 आनी 26 वेर गोंयचें हवामान चड करून सुकेंच उरतलें, पूण 23 आनी 24 तारखेक मात कांय सुवातांनी गडगडा सयत पावस घालून घेतलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी 22, 23 आनी 24 वेर कमी चड प्रमाणात पावस पडूं येता. 26 ऑक्टोबर मेरेन फांतोडेर दवाची कुपां अणभवपाक मेळटलीं. हे मजगती गोंयांत चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. 23 तारखे सावन मॉन्सून सोंपपाची अपेक्षा आसा, पूण अशें आसले तरी 26 तारीख मेरेन कांय कडेन पावस हजेरी लावं येता. गोंया खातीर हवामानाची खाशेली सुचोवणी ना, तशेंच नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वतल्यांक शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयकारांचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.